नमस्कार. गोंयांत वाघ सँक्च्युरी वाघ रिझर्व जाय काय नाका अशे तरेची एक चर्चा फाटले कांय दीस चलता आनी चर्चा चालू आसतना वेगवेगळे प्रश्न तातूंतल्यान निर्माण जाल्यात. आमच्या सरकाराक वाघ नाका, आमचें सरकार म्हणटा वाघ नाच गोंयांत, वाघ आयले ते भोंवडेर आयल्यात. आमच्या सरकाराक गोंयचें अभयारण्य जाल्लें नाका, कारण लोक म्हणटात लोक पयलीं मागीर अभयारण्य मागीर वाघ. ह्या संदर्भात तज्ञ म्हणटात वाघ आमकां जाय, वाघ गोंयांत राबितो करून आसात आनी वाघ आमकां कित्याक जाय ह्या प्रश्नाचेर आमचे प्राणी तज्ञ आमचे पर्यावरण तज्ञ वेगवेगळे निकश फुडें दितात. त्याच विशयाचेर आज आमी एक म्हत्वपूर्ण चर्चा करतात. दोन मानेस्त आमचे मदीं आसात, हांव तुमची वळख करून दिता. आमचे मदीं आसात प्राणी तज्ञ, आमचे मदीं आसात प्रोफेसर मनोज बोरकार. मनोज वर्दे बोरकार ह्या विशयाचेर खूब बरयतात, ह्या विशयाचे एक संशोधक म्हणून ते काम करतात. ते एका कॉलेजींत ह्या विशयाचो अभ्यासय करतात, शिकयतातय. आमचे मदीं आसात एक खडेगाट आदले वन अधिकारी प्रकाश बाब सालेलकार. प्रकाश बाब सालेलकारा बद्दल सांगचें जाल्यार प्रकाश बाबान वन खात्यान खूब अशें मूलभूत काम केल्लें आसा आनी आपलो एक दरारो निर्माण करपाक थंय थोडेच ऑफिसर गोंयचे एक दरारो निर्माण करपाक शकल्यात. तातूंत भितर प्रकाश बाब आसा. प्रकाश बाब, तुमकां आमच्या स्टुडियोन तुमी खूब पयसल्यान आयल्यात, सावड्डेच्यान सांग्या वयल्यान आयल्यात, तुमकां हांव आमच्या स्टुडियोन येवकार दिता. मनोज बाब, हांव सुरवेक तुमच्या कडल्यान एक म्हाका स्टेटमेंट जाय तो असो की गोंयांत टायगर रिझर्व जाय काय नाका. ह्या संदर्भात म्हणजे एक सरळ उत्तर म्हळ्यार फक्त जाय काय नाका हो प्रश्ना पुरती हें सगळी चर्चा मर्यादीत आसची न्ही. कितल्या बेगीन तो जावचो हाचेर चर्चा पयली जावंक जाय. वाह, गुड. तूं म्हजे परस एक पावल मुखार वचून उलयता. तर सद्या जें वातावरण हांव पळयतां तें एक धुरिल्लें कशें वातावरण आसा. अस्तित्व नाकारपा साकून गोंयांत जे वाघ दिसतात ते गोंयचे न्ही आनी ह्या खिणाक जें डिस्कशन चल्लां तें एक वेगळ्या दिशेंत वीच हॅज ए टोन ऑफ इलेक्टोरल कंपल्शन्स की जर टायगर रिझर्व जालो जाल्यार थंय जे लोक आसा तांची फुडें प्रगती थारतली आनी तांकां कांयच करूंक मेळचेना, म्हणजे अक्षरशा श्वास पसून घेवंक मेळचोना अशें एक चित्र जें तयार जाता. ताचेर एज ए स्टुडंट ऑफ सायन्स विदाउट एनी एलिमेंट ऑफ लेट अस से कितें म्हणटा पॉलिटिकल इन्क्लिनेशन आय वॉन्ट टू गिव अ व्हेरी फेअर एंड सायंटिफीक ओपिनियन की दीस इज एन एक्झॅज्युरेटेड स्टेटमेंट की लोक आनी वन्य प्राणी जे आसा ते बऱ्या भशेन एकठांय रावंक शकता जर आमचे कडेन प्रॉपर पॉलिसी डॉक्युमेंट आनी ताचें एक्झिक्युशन ग्रावंडार जर सारकें जाय. आनी जगभर अश्यो भरपूर सक्सेस स्टोरी आमी पळयल्ल्यो आसा. हांवें पुराय भारतांतूय प्रवास करून हें स्वता पळयल्लें आसा. भारताच्या कांय बऱ्यापैकी वाघांचो जो राबितो आसा त्या वाठारांनी हांव भोंवलां. टायगर टुरिजमूय हांवें पळयलां. तातूंत लोकांक जो फायदो मेळटा बऱ्या तरेन ताचोय हांव विटनस जावन आसा. तर म्हज्या मतान टायगर रिझर्व गोंयांक जाय. तातूंतल्यान निर्माण जावपी जे प्रस्न आसा ते सुटावे करूंक जाय. आजेरूय म्हजो तितलोच विशय. प्रकाश बाब, तुवें स्वता रानान रावन काम केलां, एक वन अधिकारी, सो तुका वन कायदे खबर आसात, वेगळे वेगळे लोकांक जावपी लुकसाण फायदे खबर आसात. तर तुका म्हजो ह्याच मनोज बाबान सांगता त्याच प्रश्नाच्या अनुसंगान हांव तुका विचारूंक सोदता अशें की तो म्हणटा अशें वाघ आनी मनीस एकठांय रावूंक शकतात. ऑफकोर्स म्हज्या मता प्रमाण हय, वाघ आनी मनीस एक कडेन सहज रावपाक शकतात. व्हेरी नायस. पूण त्याच बरोबर मनीस आनी वाघ हांचे मदीं जे जे कितें कॉन्फ्लिक्ट्स जातले अशें आमकां दिसता, ते कॉन्फ्लिक्ट्स आसा ते आमी सोडोवपाचो प्रयत्न करपाक जाय. कितें ते सगळ्या पयलीं वाघ आनी मनीस हाजे मदीं कॉन्फ्लिक्ट म्हळ्यार इतलेंच की आज मनीस ज्या जाग्यार रावता थंय काही वेळा लोकांक थोड्याशा जंगलाचेर जे पळय अवलंबून आसात त्या लोकांक थोडोसो जागो जाय ज्या जाग्यार तांकां आपलो स्वताची जी कितें गरज आसा ती भागोवपाक मेळपा जाय. ना जर जालें जायत जाल्यार फाल्यां बंदखणी घाल्ल्या भशेन अशे लोक अशे चिंततात की आमकां जर टायगर रिझर्व जालो जाल्यार आमकां बंदखणी घाल्ल्या भशेन जातलें, चारूय वटेन आमकां बंदखण जातली. कशें आतां पळय प्रश्न आसा तो असो की हांवें खूब ह्या विशयाचेर वाचलां. त्या प्रमाण ते म्हणटात की ज्या रानान मनीस रावतात न्ही त्या रानाची चड बरी राखण जाता. भायल्यान शिकारी किंवा रान तोडपी लोक येनात कारण हांची देखरेख ताचेर उरता. सो हांव म्हणटा अशें की रानान रावपी लोकांक जर थोड्यो सोयी सवलती दिल्यो आनी ज्यो दिवपाक जाय जाल्यार तांकां वाघाचे किंवा वाघ आयले जाल्यार आमकां त्रास जावपाचो किंवा वाघाक लागून आमचेर रिस्ट्रिक्शन येवपाची अशे तरेची भिरांत कित्याक दिसपाक जाय.
ना तशें वायल्ड लायफ प्रोटेक्शन एक्ट जो आसा हय. त्या एक्टा प्रमाण जर सामके सगळ्यो कायदे जर त्या प्रमाणे राबयले हय जाल्यार लोकांचेर रेस्ट्रिक्शन येतलीच. ओके इट इज ट्रू. पूण त्याच बरोबर टायगर रिजर्व ज्या ज्या जाग्यार जातात थंय थंय लोकांक इतल्यो सवलती मेळिल्ल्यो आसा आज पर्यंत की कान्हा दुधवा हे सगळे जे टायगर रिजर्व्स आसात ताचे सभोवताली जितले रावणारे जे लोक आसात तांकां इतल्यो सवलती मेळिल्ल्यो आसात. एक म्हणल्यार कितें तांकां सेल्फ हेल्प ग्रुप्स तयार करून तांणी आपल्याले फीश पॉंड्स तयार केल्ले आसात. लोकांनी गाडयो घेवन सँच्युरीक भोंवपा खातीर गाडयो तयार केल्ल्यो आसात. फॉर एक्झाम्पल आतां दुधसागर जें पळय टुरिजम चलता ताचेर आज केदोसो व्हडलो ब्युटिफूल हें चलता, वेव्हार So तुम्ही- चलता. so तुम्ही म्हणटात ते- तुम्ही म्हणटात- 200 फॅमिलीज जगपाक शकतात. बसतात. गुड. म्हाका प्रकाश बाब म्हाका त्याच अनुशंगान म्हाका जाय तें अशें की लोकांक थंय ताणें म्हणलें तशें श्वास सुद्दां घेवपाक त्रास जातलो अशे तरेची एक भिरांत निर्माण केल्या. ताजे फुडें वचून सांगपाक गेल्यार श्वास हे चड मातशें अतिरंजीत जालें पूण लोकांक थंयची एक 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 गवताची काडी सुद्दां काडपाक मेळपाना अशे तरेचें एक सांगतात. हें खरें? ना आज पर्यंत इतल्यो सँच्युरी जाल्या, नॅशनल पार्क जाल्यात, कितलींश्या लोकांचेर रेस्ट्रिक्शन आयलां. आनीक आयचो सांगपाक म्हळ्यार जनसामान्य गोंयचो मनीस जो आसा तो इतलो फुडें सरिल्लो आसा की ताका माथ्यार भरो घेवन येवपाचें हें उरूना. करेक्ट. कारण खंयच्याच घरान म्हाका दिसता Beautiful. आतां तरी This is the बायलो point. ना ज्यो माथ्यार भरो घेवन येतात. खंयूय अल्प एक Exactly. 10-12 गांवांत 10-12 भरे दिसांतल्यान येता आसतले. Exactly. इट इज नथींग ऑफ दॅट. ब्युटिफूल. प्रकाश बाब म्हाका तुजे कडल्यान पॉयंट जाय आशिल्लो तो होच. मनोज बाब हे हो तो म्हणटा नाही, गोंय काय आतां अशें उरूना प्रिमेटिव्ह की लोक सगळे जळवान रांदतात नाही, आनी आनीक सरकारी आतां म्हणटात रानांतली लाकडां कापून जळव करून उजो करनाकात. सरकारूच तो गॅस सिलिंडर दिता न्ही. खरी गजाल, सामकी So खरी म्हाका गजाल. म्हाका तुमचे कडल्यान जाय आशिल्लें तें अशें की हो जो पळय रानाचो पळय जो कितें अशे तरेचो भंय एका तरेन निर्माण कोण तरी करता, एखादे ते राजकीय नेतेच करता आसतले आसत. आपल्या स्वार्था खातीर. आसत. आनी लोकांक फक्त आतां भोरे घेवपाक इतलोच स्वार्थ उरूना. तांकां रानाचो जो कितें स्वार्थ जो पळय आसा ही रानां आमची म्हणून आमकां वाघाचे रिजर्व जाल्ले नाका. तर हो स्वार्थ कितें, नेमको स्वार्थ कितें? हाचें उत्तर दिवच्या पयलीं तांणी सांगलां त्याच प्रमाणे थोडें हांव एक ऍड करूंक सोदतां. पयली गजाल म्हळ्यार आमी गोंयांत आसात ताची सगळ्यांनी जाणीव दवरची. सारकें. आनी ही जी एक विचार प्रक्रिया चल्ल्या जाका लागून लोकांच्या मनान एक तर जाणून बुजून हो भंय घाल्लो वता हय. ताचेर म्हाका तरी दिसता की एक अर्बन रुरल पोलॅरिटी आसा. देखीक लागून थंय रावपी लोक म्हणटात तुमी आमच्या गांवांत गांवगिऱ्या वाठारांत रावन एक दीस पळय आमचे कितें हाल जाता ते. आमी शारांत रावपी लोक म्हणटात की ना हे टायगर रिजर्व जावंकूच जाय, वाघाचें संवर्धन जावंकूच जाय. तर संवर्धनाची व्याख्या कितें ही सगळ्यांत पयलीं आमी लक्षांत घेवंक जाय. Beautiful. Conservation does not forbid you from access to your forest and forest resources. It is their right. एक्झॅक्टली. कोणूच तांकां म्हणना की टायगर रिजर्व डिक्लेअर जायना फुडें तूं हांगा पावल दवरचो ना अशें खंयच बरयल्लें ना. एक्झॅक्टली. सो म्हाका दिसता अतिरंजीत this dimension of fear that we are instilling with a purpose, I find there is a very clear design to the whole thing. एक्झॅक्टली. की first of all, people there are sensitive and sensible enough to understand येस. की कन्झर्वेशन जर जालें वाघाचें ताचे पसून आमकां कितें फायदो आसा, नॉट ओन्ली इकोलॉजिकल, ऑल्सो इकॉनॉमिक. येस. हाका फक्त पारिस्थितीक किंवा पर्यावरणीय रंगूच ना. हो आमी फायद्याचो हय. इशू लार्जर हय, इशू हय, घेवयात हय, हय. रिजर्व जातकीर. हय. पूण ताजे पयलीं हय. विरोध करपा फाटले जो पळय कितें हितसंबंद, हय, हय. राजकारणाचो हितसंबंद तांकां जमनी खावपाचे आसा. बरोबर बरोबर. आमी पळयलां फाटले ज्या पद्दतीन रानाक उजो लावप, रानांतल्यान जे कितें फाटले कितलींशीं वर्सां रानाचेर अतिक्रमण करपाचो प्रकार वाडिल्लो आसा. हय. आपले नांवार करपा खातीर रानां. खरी गजाल. पूण लोक सुद्दां ह्या हितसंबंधी प्रवृत्तीन सामील जावपाक लागल्यात. खरी गजाल. सो खरी आज पेपरांनी सरळ आयलां, तज्ञांनी बरयलां की लोकांनी आनी स्वता सालेलकार बाबल तातूंत कोट आसा, लोकांनी बेकायदेशीरपणान 70च्या बळकायल्ल्यो जमनी. घुसून थंय बागायती केल्या. खरी गजाल. म्हणजे आजवर तर रानां कापल्यात आनी थंय काजूचे मळे, काजूचे बागो लायल्यात. खरी गजाल. खरी गजाल. सो दीस इज समथींग व्हेरी बॅड. कारण काजूची झाडां जी पळय इतलीं वर्सां पयलीं रान आशिल्लें त्या झाडाक पर्याय काजूची झाड ठरूं शकना. तुमी आयच्या पेपरांत हेंय वाचलां आसतलें घडये की आमचो गोंयचो सुपूत रिचर्ड डिसोजा साहेब हाणें तेंच म्हळां की जेन्ना आपूण
डॉक्युमेंट बरोवंक लागलो गव्हर्नर लेफ्टनंट गव्हर्नर जेकबान जेन्ना ही संकल्पना मांडली की ही आमी प्रोटेक्टेड एरिया करूं जाय म्हादय ताणें तेन्ना तेंच सांगलें की थंय आशिल्ली रानाच्या रुखावळी गर्डल घालूं लागले लोक तें झाड फुडें वाडचें न्ही म्हणून तर देर इज व्हेरी क्लियर एन इन्वॉल्वमेंट ऑफ द लोकल कम्युनिटी फॉर वॉट एवर रिजन्स पूण तांकां समजावन सांगपी कोण तरी जाय ऑलरेडी जर इल्लोसो एक इंगळो खंय पेटिल्लो आसत तातूंत जर आमी आनी इल्लें पेट्रोल वतलें जाल्यार इट विल नॉट टेक टायम. प्रकाश बाब, सिरियस इशू की तुम्ही आज एका वर्तमानपत्रान सरळ असो कोट दिल्लो आसा की गांवांतल्या लोक तांकां आतां पयलीं एक बरें उदाहरण दिलें ना म्हाका 2 भुरगीं आशिल्लीं आतां तांकां आनी 2 भुरगीं जाल्यात सो आमकां घर वाडोवपाक जाय अशें म्हणून पंचायत एरियेनी लोक कोमदाद आनी ग्रामसंस्थांच्यो जमनी बळकावपाक सुरवात केली. अशे वेळार लोक रानांनी अतिक्रमण करून बागायती वाडोवपाक लागल्यात. तुमी वनाधिकारी म्हणून इतलीं वर्सां काम केलां हें तुमच्या लक्षांत आयलां? पूण खरें सांगपा म्हणल्यार आय एम ऑफ द ओपिनियन की पयलीं जी पळय एनक्रोचमेंट्स जाताले जे ऑलरेडी जाल्यात त्या सोडले जायत जाल्यार नवे एनक्रोचमेंट्स खूब कमी जातात. 70 जाल्यात काय ना? 70 कमी जावपाक लागल्यात ते आतां. ना पूण फाटले 20 कारण वर्सां जालें काय ना? कितें तुगेली लिटरसी वाडली, लोकांक सर्विसो मेळपाची हें वाडलें त्या कारणान सरकारी नोकऱ्यो ऑफकोर्स कशीय जावं पूण तांणी त्या कारणान लोक सगळे शिरविशेक भायर वतात. हांगा हे बळकावपाक कोण ना, बळकायले आनी सरकारी नोकऱ्यो अधोरेखीत केला ते तुमी लक्षांत घेयात. न्ही सरकारी नोकऱ्यो तांकां मेळ्ळ्यात त्यो कश्योय मेळूं. कितें म्हण तुमी अशें म्हणटात फाटले 20 वर्सांन रानाचेर अतिक्रमण जावं ना? अतिक्रमण 20 वर्सांचे म्हणचो ना हांव, एक 10 वर्सां तरी अतिक्रमण जावं ना. हां 10 वर्सां पण सामकें कमी. पूण 10 वर्सां पयलीं हांव तशें म्हणटा 10 वर्सां पयलीं हय गोंयच्या रानाचेर अतिक्रमण जावन ह्या लोकांनी आपली बागायती तयार केल्या आनी आतां ते आपली जमीन म्हणून थंय क्लेम करतात. आपली जमीन म्हणल्यार कितें आसा, आज FRC म्हळ्यार फॉरेस्ट रायट्स एक्ट म्हणून जो आसा त्या एक्टा सकल खंयी नॅशनल पार्क जावं, रिजर्व जावं, सँक्च्युरी जावं खंयचीय सरकारी जमीन जावं हातूंत भितर जितल्यो जमनी लोकांनी बळकावन ताजेर हें केल्लें आसा अप टू 2006 ओके तांकां सगळ्यांक 6 हेक्टर पर्यंत 4 हेक्टर पर्यंत एरिया दिवपाकच जाय. अप टू हें तुमी म्हणटा 10 वर्सां जाल्यार हालींच्यो जाल्यो गजाली जाल्यो कित्याक तांकां दिवपाक जाय? 2006 पर्यंत ज्यांचे एनक्रोचमेंट आसात ते रेग्युलरायज करपाक. ओके हाजो 10 वर्सांचे पयलीं जालें ना? हय तूं म्हणटा 20 वर्सां पयलींची गजाल. आतां जर 2023 जालें 20 वर्सां हांवूय म्हणटा पूण 10 वर्सांन जर कितें अतिक्रमण जाल्यार तांकां ती जमीन बळकावपाक मेळपाक जायना. मेळपाक जायना म्हणल्यार कितें FRC सांगतात तशें अंडर सेक्शन 13 12 ऑफ FRA that is Forest Rights Act. It is clear की 2006 पर्यंत ज्यांचे एनक्रोचमेंट्स आशिल्ले ते रेग्युलरायज करपाकच जाय इरिस्पेक्टीव ऑफ ती जमीन कित्याक आसा, खंय आसा. ती टायगर रिजर्वा आसूं शकता, सँक्च्युरी आसूं वा नॅशनल पार्क. तांकां तो जमनीचो कांय कुडके तांकां मेळूं शकतात. म्हाका मनोज बाब म्हाका हो प्रश्न प्रकर्शान जाणवता अशें की ह्या लोकांनी अतिक्रमण केल्यात, ह्या लोकांनी जागे बळकायल्यात आनी एका अर्थान फॉरेस्ट अधिकारी म्हणून आहात जे सरकारी पगार घेतात, जे तांकां पूर्ण पावर आसा हातान कायदो आसा ते कांयच करूं शकनात. हें गोंयचे बाबतींत तर खूब जालां. इतलेंच न्ही तर 70 बोर्ड लागल्यात. फॉरेस्ट डिपार्टमेंट नॉट अलाउड. वेलकम तरी मातसो इल्लो बरो तूं इल्लो सौजन्यशील शब्द वापरलो. आमी तांकां हांगा येवपाक मनाय आसा. So I think I'm so glad you raised this issue. To me, it is a very clean sign of lack of trust. खंय तरी the trust factor has gone missing. की जे आमची रानां राखपा खातीर जांकां अपॉयंट जाल्या तांचेरूच जर लोकांचो विश्वास ना जायत जाल्यार रान राखचेलें कोणें? किंवा दुसरे वटेन विचार करीत जाल्यार the regimentation आणि intervention of the authorities is being viewed as some kind of interference. की हांवें त्या मनशाक ताणें तो बोर्ड लायला न्ही ताचें नांवूच घेवन सांगता ताचें नांव हरिश्चंद्र गांवस. ओके ताणें म्हाका सांगलें पळय आमच्या एक इंटरव्यू पळयला आपणें लायलो म्हणून बोर्ड पळय. बरोबर. हें जर समजा खंयच्याय एका कोणें जर एका अधिकाऱ्यान TV प्रोग्राम पळोवन ताजेर जर केस घालपाक आशिल्ली तो म्हणटा आपणे बोर्ड लायला
टीव्ही प्रोग्राम पळोवन ताजेर वचून आतां 8 दीस जावन गेले ताजेर कोणी केस घालना. हा, बरोबर आयलं लक्षात म्हज्या पूण सिरियसनेस ऑफ ए एब्सोल्युटली दिस इज ए कॉग्निजेबल. आनी ताका जेन्ना हांवें विचारलो तो म्हणपाक तुका खबर आसा तुमी शहरांत रावतात. हांवें तेच म्हणलें. थंय ताणें म्हाका सांगलें त्या वनाधिकाऱ्यान येवन खंय ते फायरींग केलें. ओके. आतां जर एक जमाव आयला तो जर कोणाचेर अटॅक करपाक हय, सोदता स्वरक्षणा खातीर ताका जर कायदो जर नियंत्रण सरकारी अधिकारी थंय वचून जर कायदो आनी सुवेवस्था प्रस्थापीत करूंक सोदता जाल्यार ताका म्हणून ताका तें गन दिल्लें आहा न्ही. तेंय ताणें वापरप ना जाल्यार हाजे कडेन हां ना सांगपा म्हणल्यार कितें जाण तूं एज पर माय ओपिनियन वॉट इज कन्जर्वेशन. हय Conservation is very clear that using the resources in a planned manner is called conservation. Here dictionary meaning. येस Ata now we will come to the next. या The practical conservation is very simple. Get the trust of the people. दॅट्स गुड पॉयंट. Go to the people. Please the people. येस Say them ki this is for you, not for me. I am just coming here for 3 years. करेक्ट. हांव हांगा फक्त 3 वर्सां खातीर आयिल्लो आसा. म्हाका हांगाचो एक जाग्याचो कुडको नाका किंवा तुमचे कडच्यान काडून घेवपाचोय उद्देश ना. फक्त एकच उद्देश आसा तो म्हळ्यार आसा तें सांबाळून दवरपाचो एकच उद्देश आसा. खरी गजाल. आनी ताजे खातीर तुमी जर म्हजे बरोबर मुठीक मूठ मेळयली जायत जाल्यार एक बरो इतिहास तयार बरो इतिहास तयार जावपाक म्हाका शकता. प्रकाश बाब फ्युचरूय तयार जावपाक प्रकाश शकता. बाब राजू बाब, तुम्ही तुमचे आयुष्य पूर्ण वन खात्यान काडलें. 40 तुम्ही म्हणटात एक संवाद लोकां कडेन करपाची गरज आसा. बरोबर. तुम्ही केल्लो अशे तरेचो. हांव गेले 40 वर्सांक हय हांव 17 वर्सां वायल्ड लायफ सँच्युरीक आशिल्लो. हय 17 वर्सांक हांवें कितलेशाच लोकांक धरले. हय कितलेशाच लोकांक सोड ते इन्व्हेस्टिगेशन केलें आनी कितें केलें खूब कितें कितें केलें. हय. पण आज पर्यंत हांव दोतोर मनोज बोरकाराक विचारल्यार जाता हय की तो म्हजे बरोबर जर म्हज्या सँच्युरीनी ज्या सँच्युरीक हांव आशिल्लो थंय गेल्यार म्हजी कितली ही जाता तोखणाय. रिस्पेक्ट आसा. एक्झॅक्टली. खरी I गजाल. have got कर्तव्य दक्ष अधिकारी म्हणून तुका वळखतात. पूण त्या लोकांक अशें कितें हांव कितें दिलें तर तांकां. Exactly. हांवें तांकां कांय दिवंक ना. हांवें फक्त तांकां इतलेंच शिकयलां की जर तुमकां ह्या जाग्यार बरें शांत रावपा जाय जाल्यार हेल्प मी. आय विल हेल्प यू. व्हेरी गुड. खरें सांगपा म्हळ्यार कन्जर्वेशन म्हणटा ताका ताजो म्हज्या हातूंत भितर प्रॅक्टिकल नॉलेजी एकूच हें आसा तें म्हणल्यार कोणी जो जनसामान्य मनीस आसा ताचे खानार हात आसपा जाय. आमचो एक अधिकारी हांव जेन्ना थंय त्या हाजो हें घेता तेन्ना ताजे खानार एक हात आसपा जाय आनी दुसऱ्या हातां म्हजी एक तोणको आसपा जाय. गुड पॉयंट. खरी गजाल. म्हाका सांगपा म्हणल्यार- मनोज बाब ताणें एक बरें सांगलां पूण हांव गोंयच्या लोकांक वळखता. तोय वळखता तोय वळखता. ताणें म्हणलें न्ही एका हातान तोणको जाय आनी दुसरो हात खानार. दुसरो खानार जाय. पूण हातूंत प्रॉब्लेम येता तो वेगळो. हातूंत भितर संधान कोणाचें 2 दुश्ट प्रवृत्तींचें. बरोबर. एक प्रवृत्ती राजकीय प्रवृत्ती जी आपल्या स्वार्था खातीर हें सगळें वापरता. खरी. दुसरी प्रवृत्ती दाखयता आपूण गांवकार आपूण इतले वर्सां रांदता आपूण इतले वर्सां ह्या रानाचेर अवलंबून आसा म्हणून पूण तो रानाचेर अतिक्रमण करता. खरी गजाल. सो ह्यो 2 प्रवृत्ती ताका खांद्यार हात घाल्लो दिसतलो काय कितें. खांद्यार हात घालता की ताज्या हय. हांव सांगपा म्हणल्यार तुमकां मातसो मदीं थांबयता. हांवें म्हज्या 17 वर्सांच्या वायल्ड लायफाच्या कॅरियराक आनी उरिल्ले 40 वर्सां ते उरिल्ले 13 वर्सांक हाज्या कित्याक हय बाकीचे जाग्याचेर हय हांवें आज पर्यंत केन्ना कावंटर अटॅक किंवा म्हगेल्या हातूंत भितर आंदोलन जालें तो RFO आमकां त्रास करता आमकां ताका भायर काड अशें म्हणपाची परिस्थिती केन्नाच निर्माण जाली ना. हय. खानार हात दुसऱ्या हाताक एक तागेले पावल जर वांकडे पडटा तोणको मारून ना पूण तशें जाल्यार लोकांक आज रानांनी फॉरेस्ट ऑफिशियल्स नॉट अलाउड बोर्ड लावचे कित्याक पडटा. येदें व्हडलें दीस इज पळय. समथींग अगेन्स्ट द लॉ. ना अगेन्स्ट द लॉ मान्य म्हाका पूण तें कित्याक लागलें तें हांव कांय सांगपाचें ना. हाचेर हांव 2 हय सारकें. तुमची जर हें आसत जाल्यार 2 गजाली हांव सांगूंक सोदतां. एक म्हळ्यार वी आर स्टील इन दी कोलोनियल हँगओवर. Yes. की ब्रिटीश तेंपार ज्या तरेन रानाचें मॅनेजमेंट जातालें दॅट वॉज एन एक्सक्लुजनरी पॉलिसी. हाचो अर्थ असो की लोक म्हणटा तो मूर्ख बरोबर. आनी जें कितें जी जाणवाय आसूं फावो की एक रान कसो मॅनेज करतलो ताजें
प्रबंधन कशें करतले वन प्रबंधन हें फक्त आमकांच कळटा. एक्झॅक्टली. सो लोकांक बरोबर घेवन केन्नाच रानां प्रबंधीत जाली ना. खंय तरी ही प्रवृत्ती अजून चालू आसा. द कोलोनियल मायंडसेट ऑफ फॉरेस्ट मॅनेजमेंट. हांव इतलें ते गृहीत धरतालो सी हांवूय वन ह्या विशीं काम केलां, अभ्यास केला. हांव स्वता तुमी सेंटर फॉर सायन्स एंड एनवायरमेंटाची हांव जिम कॉर्बेट त्या अभयारण्यान हांव कोर एरियेन वचून रावला सुनीता नारायणा बरोबर वॉज इन द टायगर प्रोजेक्ट. पूण तरी आसतना म्हाका त्या तांचे कडेन उलयतकीर किंवा फॉरेस्ट ऑफिशियल उलयतकीर म्हजो समज जाल्लो की नवें जें पळय कितें एज्युकेशन आसा जें लोकांचें तूं म्हणलें तशें खांद्यार हात घालपाक शिकयता ते ऑलरेडी इम्प्लिमेंटेशन करतात. नाही सर, कशें जाणा, इवन दी मॉडर्न अप्रोच टू वायल्ड लायफ मॅनेजमेंट टुडे अंडरपिन्स द फॅक्ट दॅट पीपल, हांव सांगता सारकें आयकात, दीस इज अ व्हेरी व्हॅलीड पॉयंट. पीपल आर एन इंटिग्रल पार्ट ऑफ वायल्ड लायफ हॅबिटेट्स. वी मेक एक्झॅक्टली. the minute you refuse to accept people as an integral part of that whole setup and look at them as aliens, Exactly. that is the flashpoint. सो हांव That कितें is the म्हणटा genesis. हांव कितें म्हणटा ह्याच कार्यक्रमाच्या अनुशंगान आमी एक पावल मुखार या आनी आमी सांगया वाय नॉट वी स्टार्ट द प्रोसेस नाव. It is वो आमी तुमी तुजे सारको एक फॉरेस्ट ऑफिशियल इतले वर्सां काम करता, तुका एक तुवें सांगलें तशें इतले वर्सां काम केल्या उपरांत सुद्दां तुका त्या फॉरेस्ट एरियेन लोक वेलकम करतात. तूं स्वता ह्या क्षेत्रान भितर काम करून तूं एक एक्सपर्ट म्हणून मानतात तुका. वाय नॉट आमी सरकाराक हांगा ह्या कार्यक्रमांतल्यान आव्हान करतात की आमी हो प्रोसेस We will हाजे volunteer. पयलीं जालें तें नाका. न्ही. हाजे फुडें हो संवादाचो कार्यक्रम लोकां बरोबर आमी आयले सुरू लक्षांत. करतात. नाही, पण सध्या जर स्थिती कशी आसा प्रकाश बाब आनी राजू बाब, तुमकां हांव कांयच कितें म्हणटात तें डायल्यूट करनासतना जर उलयतलो जाल्यार द प्रेझेंट सिच्युएशन इज सच दॅट यू द लिरिक्स आर रिटन and you have to only sing the song. You are not allowed to change the tune. A domain expert and an agent with a motive are two different entities. Correct. डोमेन एक्सपर्टीज ही पुराय तरेन बळकावन गेली सगळे कडेन. आपले मनीस त्या जाग्यार की एरियाज वेर पॉलिसी डिसिजन्स हॅव टू बी मेड, some hardcore domain expertise has to come forth. That is not coming forth. प्रत्येक जाणांक आपलो मनीस जाय की कमिटीनी की तो तेंच उलयतलो जे हांव ताका उलोव लायता. दिस इज द बेसीक इश्यू विथ एवरीथींग दॅट इज गोईंग रॉंग. हांव म्हणिना की तुमी म्हाका ते एक सांगा, काल एक स्टेटमेंट आयलो, काल 2-3 दीस पयलीं, की आमी गोंयचे वायल्ड लायफ मॅनेजमेंटूय बी आउटसोर्स करतले. वी वील गेट एक्सपर्ट्स फ्रॉम आउटसायड. गोंयांत मेले लोक, एक्झॅक्टली. गोंयांत आमी अज्ञानी सगळे, आमकां कांयच येना. Exactly. पुराय जग आमकां वळखता. हांव म्हणटा आमी कोण तरी थोर स्टेटमेंट करपी लोकांक कितें दिसता राजू बाब, हांव म्हणिना आमी थोर किंवा आमी तज्ञ म्हणून. जांकां तुमी तज्ञ म्हणून मानतात आनी जांचो ट्रॅक रिकॉर्ड आसा अशा लोकांक तरी आपूण तुमी ते जपसालदारकी दियात न्ही. तांकां भंय दिसता गोंयकार आपले आयकुपा ना, ना, आतां भायले लोक कॅन बी मॅनेज. राजू बाब, हें कशें जालां आतां, हो कारबार चल्ला हैवांचो. एक्झॅक्टली. प्रत्येक जाणाची अपेक्षा, जो सत्तेंत आसा तांची अपेक्षा अशी की समोर ज्या मनशाक हांवें कमिटीन घाला ताणें फक्त हय म्हणचें. द मॅटर एंड्स. दॅट इज द मॅन्डेट. यू सिंग अ सॉंग डिफरंट फ्रॉम द ट्यून दॅट इज प्रिस्क्रायब्ड, यू आर ब्लॅकलिस्टेड. तूं नाका न्ही, तूं आउट. एक्झॅक्टली. हाज्या पयलीं तुमी जें सांगलां हाजेर आमी काम केल्लें आसा. फॉरेस्ट रायट एक्ट सेटलमेंटान म्हाका याद आसा, तेन्नाचो जो फॉरेस्ट चीफ आशिल्लो, एक कोण तरी आरएफओक गांवचो लोक सामको हॉस्टायल जालो, शोरांव चोडना. I was sent to sort of negotiate आणि लोकांनी म्हाका इतलो बरो येवकार दिल्लो आसा. शशिकुमार साहेब, हांव नाव घेवन सांगता, मॅन ऑफ शशिकुमार साहेब स्टॅचर वॉज ऑल्सो टू ए सर्टन एक्सटेंट कॉन्ट्रोवर्शियल फॉर सर्टन डिसिजन्स विजावी प्रोटेक्टिंग द इंटरेस्ट ऑफ मायनिंग लॉबी. पूण तांणी म्हाका सांगलें की डॉक्टर बोरकर, आय वॉन्ट यू टू गो अँड स्पीक टू द पीपल. हांव गेलो, म्हाका कसलोच थंय वायट अनुभव आयलो ना. इल्लो पसून कोण हॉस्टायल जालो ना. कारण एक कम्युनिकेशन इज ऑल्सो अ स्कील सर. यू कांट डिक्टेट थिंग्स ऑल द टायम. यू हॅव टू कन्विन्स पीपल. अँड दॅट प्रकाश सालेलकर, तुका जर आज 70 धाडलो लोकां कडेन उलय म्हणलें, तूं वतलो? हांव वचूं शकता. व्हेरी गुड. पूण वतलो जर जाय जाल्यार पळय, हांव जर गेलो जाय जाल्यार हांव लोकां कडेन म्हज्या भाशेनूच उलयतलो. डिक्टेटेड भाशा उलोवपाक. नंबर वन. आतां खरें सांगपाक म्हणलें जाय जाल्यार त्या वेळार ज्या वेळार हांव एज ए ऑफिशियल हांव काम करतालो तेन्ना हांवें म्हाका दिसता एक नेत्रावळी वायल्ड लायफ सँच्युरीक 40 मिटिंग्स घेतले एका वर्साक. गुड गजाल. मिटिंग्स कित्याक घेतल्यो? हातूंत भितर 2 कारणां आशिल्लीं. एक कारण आशिल्लें तें म्हणल्यार लोक
आमी ट्रेंचेस मारताले फॉर बाउंड्री डिमार्केशन. हय ट्रेंचेस मारताले. नाका आमच्या गांवांत ट्रेंचेस नाका हय अशें म्हणलें त्या बरोबर स्टाफ म्हज्या म्हऱ्या परत आयलो. रातची 7:30 मिटींग. हय लोकांनी म्हगेल्या स्टाफान कितले फावटी म्हणलें की साहेब रातची नाका कित्याक ताण- कोणी सगळे लोक एकाच कंडिशनां आसता अशें ना, वेगळे वेगळे कंडिशनां आसता. बरोबर. तेन्ना अशें नाका हय नाका. म्हाका 7:30 मिटींग इतल्या खातीर जाय सगळे लोक खावन घरा जेवन आसता. पिवन घरा कडेन पावले, दूद पावयलें आनी घरा आयले की एकान एक मनशान हांव कितें म्हणटा तें आयकुपा जाय. तांकां पटूंच वा ना पेटूं अशी मिटिंग्स घेतले न्ही. खंयचेच एका गांवान म्हाका आज पर्यंत सांगलां की ना तुगेलें कांय आयकना आमी आनी तूं ट्रेंच मारपाना म्हणून. सगळ्यांनी ट्रेंच मार म्हणून सांगलें. वा न्ही तातूंतल्यान एक गुड. हांव एक गोश्ट शिकलो. हय तूं डायरेक्ट एप्रोच कर आनी तांकां विचार बाबा तुका हें कित्याक नाका. हय हांव अशें म्हणना की हांव तें करतलोच म्हणना. ना करनाय बंद करया. सारकें. पूण कित्याक नाका तें सांगपाक म्हळ्यार कोणा कडेन उत्तर नासता. म्हाका एका बायल मनशान म्हणलें की सर तुमी जर ट्रेंच मारलो जाल्यार आमी 2 लांकडां बडी हाडपा रानां वचपा जाल्यार आमी कशीं वतलीं. हांवें सांगलें बाय गे तुका लांकडां बडी हांव कसोच मारपा दिवपा ना. तुका हांव सगळें प्रोविजन करून दितलो. अरे वा दिस इज द पॉयंट. तशें जाल्यार म्हाका कितें प्रॉब्लम आसा. एक्झॅक्टली. सर तो कुशीक- लोकांचे जे रानाचेर डिपेंडन्स आसा तें पयल्या सुवातेर तें कमी कशें करचें हाचेर विचार जावंक दुसरी- जाय. आय थिंक Exactly. दीस इज द की इशू. एक्झॅक्टली. आणि आणि नंतर महत्वाचं आनी एक एक सांगा issue- म्हाका, आनी एक एक सांगता. निमाणो प्रश्न आमी उलोवपा जाय तो असो की ह्या रानांतल्यान काल कोणी तरी म्हणलां 1,500 घरां स्थलांतरीत करची पडटली म्हणून. इतली घरां आसात ना कितली 1,500 घरां आसचीच ना. अंदाज कितली घरां आसतली. असं अजून एक 600 बी आसतली. 600 घरां. ओके. आनीक अंदाज नेत्रावळीन तुमी काम केलां. नेत्रावळीन कितली घरां आसूं शकतात. नेत्रावळींत घरां आसा 75, 21 आनी 18 येस. आनी सकयली सो अंदाज 100 घरां. मायज ओके. 140च्या आसपास. ओके. सो एकूण मेळून तुमी म्हणटा तशें 600 घरां आसूं शकतात. हय. तांचें स्थलांतर करचें पडटलें. स्थलांतर म्हणजे खरें सांगपा म्हणल्यार स्थलांतर करून आमी तुमकां काडटा भायर म्हणून वचनाकात. ओके. म्हजें सांगपाचें मत इतलें की वचपाचें तांकां सांगपाचें की बाबा अशें अशें आसा. ह्या रेस्ट्रिक्शना भितर तुमी रावपाकच सोदतात ओके रावा. हय. पूण न्ही हांव हाजे बद्दल तुमकां एक बारीकशी खबर सांगता. हय 2014 खबर. हय सालजिणी म्हणटा ते विलेजीक 21 घरां आसा. हय त्या 21 घरांच्या बाबतींत म्हगेल्या PCCFान म्हाका सांगलें की ते भायर सरता जर जाय जाल्यार तांकां एक हें दिवया कंपेन्सेशन दिवया आनी हें करया आनी तांकां भायर सरता जाल्यार पयलीं विचार. हय हांवें सांगलें ऑफकोर्स तें विचारपाकूच जाय हय. म्हणून हांवें 7:30 मिटींग दवरली आनी सगळे लोकांक आपयले. सगळे लोक जमले. बरेच लोक आशिल्ले म्हणजे सादारण 40-42 लोक आशिल्ले सगळीं घरां मेळून. हय लोक इवन फोंडेच्यान थोडे लोक थंय आयले म्हणजे ते रावतात फोंड्या पूण तांचें घर थंय आसा. करेक्ट. आयले. हांवें तांकां पयलींच सांगलें पळय बाब हांव तुमच्या म्हऱ्या हांगा आयलां म्हणून तुमी म्हाका अशें करून पळोवं नाकात. हय. डोंट टार्गेट मी. करेक्ट. हांव तुमकां फक्त गोश्टी सांगपा आयलां. तुमकां मान्य आसा फायन. हय. ना मान्य आसा म्हजें कांयच प्रॉब्लेम ना. हांव तशा तसो वता परत. हय ना म्हण. बरोबर. हांवें तांकां पयलीं सगळें सांगलें की आमची निमाणे आमच्या प्रोग्रामाचो वेळय सोंपत आयला. निमाणे तांणी सगळ्यांनी एग्री केलें. सगळ्यांनी एग्री न्ही तांणी एप्लिकेशन दिली दुसरे दिसा Very सकाळ nice. फुडें. म्हाका दिसता हांव म्हजो ह्यो कार्यक्रम ह्याच स्टेटमेंटाचेर सोंपयतां. मनोज बाब तुमी आनी प्रकाश सालेलकार तुमी तुमच्या वनांतलो अनुभव आनी तुमी तुमच्या एक्सपर्टाची कितलीं बरीं उदाहरणां हांगा दिल्लीं आसात. म्हाका दिसता तुमचे सारके अधिकारी तांकां जर सरकारान जर लागीं घेवन जर असो तर एक संवाद सुरू करत म्हाका दिसता हो संघर्श आसूंकच शकना. आमी सदां म्हणटात वाघ जाय काय मनीस हो प्रश्नच ना. दोनूय आमकां जाय. वाघय जाय आमकां मनीसय जाय आनी आमकां हेर रानवटी जनावरांय खरी जाय. गजाल. रान वाचलें जाल्यार वाघ वाचतलो. वाघ वाचले जाल्यार रानवटी जनावर वाचतले आनी रानवटी जनावर वाचले जाल्यार मनीस वाचतलो. हायकोर्टान एक्झॅक्टली तेच सांगणार. आमी परत जे पर्यावरणाचेर उलयतात बरयतात ते परत हेच सांगतात. म्हाका दिसता सरकार लोकांची दिशाभूल करता. राजकीय फुडारी आनी कांय हितसंबंधी लोक हांणी एकठांय हो प्रश्न निर्माण केला. हो प्रश्न तसो प्रकाश बाब सालेलकर सांगता तसो खूब सोंपो.
तुमी दोगूय जाण आमच्या स्टुडियोन आयले आनी खूब मूलभूत अशे तुमी विचार म्हणले. तुमी तर प्रॅक्टिकल गजाल सांगले आमकां. प्रकाश बाब, मनोज बाब, धन्यवाद. तुमकां देव बरें करूं. पळयत रावात गोमंतक TV.